Argan tuka asumia Jesu, hoglap tuka asumia Jesu. Jesu Krista de moga chamo bणीनो तुमका सर्वांक आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज हांवें दिवसो नियाळ जावन आसा मुकलो आयतार म्हणजे सद्याकाळचो 20वो आयतार आनी ह्या वर्सा ऑगस्ट 14 तारीख पडटा. तर एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बाबा तुका अर्गा होगळाप आनी वाखाणी दिता, तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. अशा दिसाई तुजी सुवार्ता हांवें परगट करच्या वखता म्हाका सर्गीच्या जाणवायेन तूं बरो आनी परगट करता आसतना आयकोवच्या लोकांचे तुजे आशिर्वाद बेसांव पेकोवन देंवन येवं दी. सरंकरांतले बंदपसंतले बंदड्यांतले पिडेचिड्यांतले वायटांतले विघ्नांतले तूं तांकां निवार आनी तुज्या पवित्रत्म्या भरपूर मोपान आमकां तूं फाटाय. हे मागणें आमी करता बाबा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. घेवया आमी आयचें पयलें वाचप जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें आवाजवर 38 वळ 4 तावन 6 8 तावन 11. Book of Prophet Jeremiah chapter 38 verses 4 to 6 and 8 to 11. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें जेरेमियाक जीवशी मारूंक जाय, कित्याक तो ह्या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें धैर्य सुकयता. परजेचें बरेपण ताका नाका, तांचो नाश जाय. झेदेकिया रायान म्हळें पळया, तो तुमच्या हातांत आसा, कित्याक रायान तुमच्या विरोध कांयच करूंक जायना. तेन्ना ताणें जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता माल्कियाच्या बांयंत ताका दोरयांनी देंवयलो. ही बांय पाऱ्यागाराच्या आंगणांत आसली. बांयंत उदक नातलें, चिखल मात्र आसलो. जेरेमिया चिखलांत रोंबलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें, म्हज्या धन्या राया, ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयंत उडयलो. तो थंय भुकेन मरतलो, कित्याक शहरांत आनीक खाण ना. तेन्ना रायान कुशीत एबेद मेलेकाक आज्ञा दिली, हांगाच्या त्या मनशांक तुजे सवें व्हर आनी जेरेमिया मरच्या आदीं ताका बांयंतलो वयर काड. एबेद मेलेकान मनशांक आपणा सवें घेतलें आनी तो रावळेराच्या भंडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो. थंय ताणें पोरन्या आनी पिंजलेल्या वस्त्राच्यो चिंद्यो घेतल्यो आनी त्यो एके दोरयेन बांयंत जेरेमियाशी देंवयल्यो. श्लोको कीर्तन 40. सर्वेस्परा म्हजे कुमकेक येवंको तुर्त कर. आशेवन आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर भागवून दीस घाली, म्हज्या उल्याक खाण दिलें. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक येवंको तुर्त कर. ताणें म्हाका उबेराच्या आनी चिखलाच्या कोणांतलो वयर काडलो आनी कडपार म्हाका दवरून म्हजे पांय हालनाशें दृढ केले. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक येवंको तुर्त कर. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घालां. आमच्या देवाचें कीर्तन तें. हें पळोवन जायतो लोक भियेन कामतलो आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक येवंको तुर्त कर. हांव एक गरीब आनी निराधारी, म्हूण सर्वेस्पराक म्हजो हुस्को आसा. तूंच सर्वेस्परा म्हजो आदार, म्हजो तारोक. तुर्त कर, घडाय करिनाका. सर्वेस्परा म्हज्या कुमकेक येवंको तुर्त कर. अशें दुसरें वाचप हेब्रेवकारां बरयल्ल्या पत्रांतलें आवाजवर 12 वळ 1 तावन 4. भावां भयणीनो, लेटर टू द हिब्रूज चॅप्टर 12 वर्सेस 1 to 4. भावां भयणीनो, तर आमचे सुविशान कितें म्हणचें? एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या सांक्षांनी आमच्या भोंवतणी वेडो घाला आसता आमच्या वयल्या पातकाचें वजन आमी काड उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धावूंक धरलेली वाट तिरासणेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंसाया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेखी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. कोट्या मनशां तावन कितें सक्कट ताका सोंसून पडलें हे विशयान तुमी चिंतून पळया.
देखून तुम्ही दैर उणें करना तुमचे झुजू अर्द्यार सोडचे न्ही. पातकाचेर तुम्ही झुजल्यात गुई पूण तुमच्या रगत वळटा पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. सर्वेस्पराक जय जय. आयचो अंजलो लुका प्रमाणे आवाजवर 12 ओळो 40:9-50:3. Luke chapter 12, 49 to 53. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयेत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हूण तुमी चिंतात वे? समाधान न्ही. हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदें वेगळाचार घालूंक हांव आयलां. ह्या फुडां एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तीग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्पर देव आमच्या कुमकेक येता. देव आमकां मजत दिता. म्हज्या याजाकी जिविताच्या पयल्या वर्सा देवान दिल्लें म्हाका एक उतर इसाया 40:10. भियेनाका, हांव आसां तुजे सांगाता. घबरनाका, कित्याक हांव तुजो देव. हांव तुका मजत दिता. हांव तुका आदार दिता. म्हज्या जैतेवत बुजव्या हातांत हांव तुका उखलून धरता. म्हणजे देव म्हज्या कुमकेक येता म्हूण देवान म्हाका भरवसो दिलो आनी 23 वर्सांत हांव निस्वार्थेन ताणें म्हाका वृता केलां. तो चलयता. आज आमकां हर एकल्यांक सर्वेस्परान आशिर्वादांनी भरल्यांत. ताची एक आशिर्वादां मेजली जाल्यार ती कितली अगणीत जावन आसात. तर आज पळोवया कशें एका जिवितांत संकश्ट येतात. पयल्या वाचपांत जेरेमिया प्रवाद्याक आयिल्लें तें संकश्ट आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां येवच्या संकश्टांत सुमे सांगात आमी रावोंक आमकां सकत. तिसऱ्या वाचपांत सुमेच्या मिसावांत आमी रावतना आमकां मेळचे ते कश्ट दगद तांदूळ आमी कशें जैतेवत जावयेत आनी सुमयाक समजून आमी जियोंक जाय. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, एक वाचपां आमी नियाळया. पयलें घेता हांव जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें तें वाचप. हांगा फुडाऱ्यांनी रायाक येवन सांगतात जेरेमिया ज्यूशी मारूंक जाय. जेरेमिया देवाचो प्रवादी, देवाची उतरां सांगसो व्यक्ती, सर्वेस्पराचो प्रवादी. ते कितेंच दाक्षिण दया दाक्षिण नासतना परगट करतात, सत परगट करतात. एक सांगणी आसा, सत कुडू जावन आसा म्हणून. जेरेमिया आपणाच्या जिवाक संचिकार आसल्यारी, आपणाच्या जिवा वयर दाडी येत म्हणून गोत्त आसल्यारी देवाचें उतर परगट करूंक तो फाटीं सरलो ना. रायाक कितें सांगा जाय तें सांगता आनी रायान परिवर्तन जायचें, बदल जाय ताच्या विशयान तो सांगता. कित्याक सर्वेस्पराक ताणी विधेय जावंक आसा, सर्वेस्पराचो ताणी मोग करूंक आसा, सर्वेस्पराच्या वाटांनी ताणी समकोंक आसा. त्या खातीर आमी पयलो पार्ट पळयता, सर्वेस्परा विसलेल्या प्रवाद्याक व्हरून भायर घालतात. म्हणजे तो थंय बुकेन मरोवन दी, वडवडोन मरोवन दी, ताका कळटलें कितें ताणें सांगचें तशें सांगोन नजो म्हणून. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें जेरेमियाक ज्यूशी मारूंक जाय. कित्याक तो ह्या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून ताचें धैर्य सुकयता. परजेचें बरेंपण ताका नाका, ताचो नाश जाय. जेरेमियान कितें सांगलें? पळया, तुमी सर्वेस्परा विधेय जायनात जाल्यार तुमी नाश जातल्यात. जावं पुरो थोडे फावटी मुखार कितें जाता तें दार्शनीक जावन ते सांगतात आनी तें घेवन एका व्यक्तीन परिवर्तन जाय शिवाय त्या व्यक्तीचेर बदलाम घालना जियोचें न्ही. पूण हांगा कितें जाता? जेरेमिया वयर बदलाम ते घालतात.
जेदेकी रायान म्हळें आनी हो राय ताका कितें देवान दिल्लें तें देणें जावं बरो रायपणो तो बऱ्यान उपयोगसी ना आनी तो सांगता पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमच्या विरोध कांयच करूंक ना हाका म्हणजे सुखारी घेवचें सुकोवन काण घेवचें तेन्ना ताणें जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मेल्कियेच्या बायंत ताका धोरयांनी देंवयलो तेन्ना जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता माल्कियेचे बायंत ताका धोरयांनी देंवयलो म्हळ्यार ताका वचून रोटून घालूंक ना धर्न बांदून दोरयांनी ताका देंवयलो कित्याक थंय तावन ताका वयर येवंक जायना आनी थंयच तो बुकेन वळवळून तो मोरो दी ही बांय पाऱ्या घराच्या आंगणांत आसली जावं बरो तो मस्त उदक नातलें उदक आसलो जाल्यार तो मरतो आसलो बांयत उदक नातलें म्हळ्यार बरें ना बांयत उदक नातलें चिखल मात्र आसलो जेरेमिया चिखलांत रमलो चिखल म्हळ्यार केद आमी ह्या केदांत रोमतना वयर येवंक बारीक कश्ट पाळी तातूंत बुडत जाल्यार बारीक कश्ट आनी कसले आटे जेरेमियान सुवार्ते खातीर भोगले क्रिस्ता खातीर भोगले देवाचें उतर तालवार आनी ते तालवार प्रगट करतना दोन दरीची तालवार एक दरीची तालवार ताकाय ते भोगूंक मेळ्ळें एका रितीन बरेंपणू आनी एका रितीन सोंसूंकी आसा आनी हे भेद मेलेकान रावळेरांतलो बैलराव येवन रायाक सांगलें म्हज्या दुनिया राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्या कडेन वायट केलें जेरेमिया प्रवादी वायट करूंक नजो आसलें ह्या मनशांनी ताका वायट केलें म्हज्या दुनिया राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्या कडेन वायट केलें ताणें ताका बांयत उडयलो तो थंय बुकेन मरतलो कित्याक शहरांत आनीक खाण ना ताका बांयत काण ना कोण काण दिता तो मरतलो तेन्ना रायान कुशी ते भेद मेलेकाक आज्ञा दिली हांगाच्या तेगा मनशाक तुजे सवें व्हर आनी जेरेमिया मरच्या आदीं ताका बांयतलो वयर काड मगच्या भाव पिडीन देव कशें काम करता पळय विविध व्यक्ती द्वारे काम करता म्हाका थोड्यांनी सांगलें आसा आमी परगांवाक वतना देवा बरी म्हाका एक व्यक्ती मेळ्ळो मजत करूंक ह्या दुसऱ्या गांवाक सेटल जातना हांगा कोणूच कळयत नातलें म्हाका देवा बरी म्हणजे देव विविध तुम्ही मागण्या करता आसतना तुम्ही भावार्थान जियेत आसतना देवाच्या उतराच्या आदाराचेर जियेत आसतना देव विविध रितींनी आमकां मजत दिवंक जाणांक धाडटा आनी आज जेरेमियाक पळया बांयतलो वयर काडून ताणें हांकां धाडलें हे भेद मेलेकान मनशांक आपणा सवे घेतले आनी तो रावळेराच्या भंडाराच्या वस्त्रागाराक गेलो थंय ताणें पोरन्यानी पिंजलेल्या वस्त्राच्यो छिद्यो घेतल्यो आनी त्यो एका दोरयेन बांयत जेरेमियाशी देंवयलो अशें जेरेमियाक बांयतोन वयर तांणी काडलो मगच्या भाव भयणीनो जावं बरो जेरेमिया बरी आमकां भोगूंक मेळटा थोड्या फावटी हांगा बांय ना पूण बांयत असलो अनुभव मेळटा थोड्या फावटी हांगा अर्थ कितें म्हळ्यार आज आमकां देव आमकां वयर काडटा देव ताच्या दुतांक धाडटा त्या खातीर आमी किर्तन 91 साम 91 केदारा वाचता भायर करता बैसरच्या पयले घरांत ह्या वाहनार बसतना मागता आमच्या मागणें निरर्थक जायना आमचो बोवात निरर्थक जायना आमी केदी समोंक नजो देव म्हजे दया दाखयनागी केदी समोंक नजो देव म्हाका आयकनागी केदी समोंक नजो देवाक दोळे नानगी खान नानगी म्हणून देव खरेंच ताच्या पर्जेक राखोन व्हरता त्या खातीर आयचे वाचप न्यायनीती दिवचो देव आज आमकां कशें एक कश्टांत हांव राखता म्हणलें एक हांगा निदर्शन आमकां वाचूंक मेळ्ळें तर आमी आमकांच सर्वेस्पराक समर्पण दिवया आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें सर्वेस्परा म्हणजे कुमके घेवंक तुर्त कर किर्तनकार मागता ताच्या काळजाचे अत्रेक सर्वेस्परा समोर दवरता आज आमी आमच्या अत्रेकी सर्वेस्परा समोर दवरूंक जाय हांगा पळय ही उतरां सांगतात आशेवन सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो ताणें म्हजेर बागोवन दीस गेली म्हज्या उल्याक कान दिले सर्वेस्पर आमच्या उल्याक कान दिता ताणें म्हाका उबेराच्या आनी चिखलाच्या कोणांतलो वयर काडलो आनी कडपार म्हाका दवर म्हजे पांय आलनाशे दृढ केलें जेरेमियाक चिखलांतलो वयर काडलो आमकां आमच्या कश्टां आंकां ताताव अंकर बंदडेताव तो आमकां वयर काडटा आमकां जैत दिता एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडान घालां आमच्या देवाचें किर्तन तें हें पळोवन जायतो लोक भियेन कामतलो आनी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतलो म्हणजे सर्वेस्पराक हांव महिमा दितना सर्वेस्पराची वखाणी करतना सर्वेस्पराचें किर्तन हांव गायतना
उरलो लोक सर्वेस परत येवशेन विश्वास दवरून येतलो. हांव एक गरीब आनी निराधारी, पूण सर्वेस पराक म्हजो हुस्को आसा. त्या खातीर आज आमी चिंतचे नाका तांच्या कडेन आसा, आमच्या कडेन आसा, म्हज्या कडेन कांय ना. देव आमच्या विशयान चिंता करता आनी ताका हुस्को आसा. तुलसो सर्वेस परा म्हजो आदार, म्हजो तारो तुर्त कर, गळाई करी नाका. तुलसो सर्वेस परा म्हजो आदार, तूं गळाई करी नाका. मग भाव भयणीच्या दुसऱ्या वाचपाचेर आमी नियाळ करया. हेब्रेव बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप आमकां सांगता आमी धांवूंक सुरू केल्ली वाट खंयची. आमचो भावार्थ क्रिस्ती भावार्थ. आमी क्रिस्ती भावार्थ होगडावचो न्ही. जो थोडे थोडी मस्त मागण्या करतात, मागीर मागण्याच सोडतात. जो हांगा आसतना सबार तेर्स करतली, मागीर कैंगी परगांवाक गेली आनी इल्लें बरेंपण तांकां जालें, जावं पुरो आर्थीक स्थिती बरी जाली, देवाक विसरचें न्ही. आमी आज साक्ष दिवंक आसा, साक्षांनी जिवंक आसा. तर आमच्या सुविशांत कितें म्हणचें, एक कुपान वेडो घाल्ले बरी भावार्थाच्या इतल्या साक्षांनी आमच्या भोंवतणी वेडो घाला आसता. म्हणजे 12व्या आवासवर 11व्या आवासवरान तुम्ही पळयतात साक्ष्यो. अब्राहाम, इजाक, जेकब, हानोको आनी अशें सकट हरी एकलसो भावार्था विशयांत आमी आयकत आहोत. ह्यो सांगता इतल्यो साक्षांनी वेडो घाला आसता. आमच्या वयलें पातकांचें वजन आमी काड उडया. पातकाचें वजन आमी काड उडया. आमकां रेवड घाल्ल्या पातकां तावन सुटोवन आमी धांवूंक धरलेली वाट तिरासाणेन धांवया. आमी रेवड घाल्ल्या पातकां तावन सुटोवन धांवूंक धरली म्हणजे पातकाच्या जिवितांत तावन आमी भायर येवंक आसा. सर्वेस्पराच्या आश्रयांत आमी जिवंक आसा आनी तिरासाणेन आमी धांवोंक आसा. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर कंसाया. कोणाचेर आमचे दोळे कंसाय जाय ह्या संवसारांत आसतना? जेजूचेर. पयलो जागो सडवंदार जेजू. उस पयलो उपदेश निजा देवाक आराधन कर. किर्तन 30 आनी 4 वळ 5 सांगता ताचे नदर घाला तुमची मुखां म्हणा परजळटली. ती लजेन कितेंच बावची नात. ಆತನತ್ತ ತಿರುಗಿದ ಮುಖ ಅರಳುವುದು ಲಜ್ಜೆಯಿಂದೆಂದಿಗೂ ಕುಂದಿ ಹೋಗದು. Psalm 34:5 look at him and be radiant. Your faces will never be ashamed. Your faces will never be ashamed. God is taking control over you. We have to focus on him. आम्ही ताचे वयर नदर घाली जाय, कंसय जाय. कंसोवचें म्हळ्यार खाली ताका पडोवन बसचें म्हणलो अर्थ न्ही. कंसोवचें म्हळ्यार म्हणजे मागण्यान जिवीत, म्हणजे देवाचें उतर वाचचें, साक्रामेंतान जियोवचें, देवाच्या उपदेशा प्रमाणे जियोवचें. तशेंच हांवें म्हज्या जिवितान विश्वासान भावार्थान जियोवचें गरजेचें. म्हणजे कितेंच सर्वेस्परा दिवचो तो जागो आमी दुसऱ्यांक दिवंक साद ना. जेजूचेर तुमची नदर कंसाया, दोळे कंसाया. तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. जेजूच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभोवंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेकी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्या बसला. तर हो आमचो भावार्थ. इतले साक्ष्यो आमी पळयल्यो 11व्या आवासवरांत हेब्रेवकारां बरयल्ल्या पत्रांत. तांचे देव आसलो भावार्थ. बरोस नासले संगतेचो तांकां आसलो थारो. आनी ह्या द्वारी ती देवाक मानवली आज आमी मानवून जिवंक जाय. आमची नदर ताचेर आमी खंसोवंक जाय. न्ही ह्या संवसाराच्या दावलातेचेर, संवसाराच्या माज्यांचेर. संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच जेजून सांगलां. जुआंवचो वांजेल 16वा वसवर 33. हांवें संवसाराचेर जैत वेला, तुमी संवसाराचेर जैत व्हरतल्यात. आज जैत दिवचो दिव आमच्या सांगात आसतना आमकां बेना. आमच्या भाव भयणीनो, तर तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ, तोच आमच्या भावार्थाचो शेवट. आपणाक लाभोवंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेकी नासतना कुर्साचें मरण मरूंक तो तयार जालो. म्हणजे आमची लज ताणें आपणाचेर घेतली. आमचो श्राप ताणें आपणाचेर घेतलो. आमची पातर ताणें आपणाचेर घेतलें आनी ताणें कुर्साच्या मरणांत आमकां सुटका दिली आनी जैत ताणें व्हेलें आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्या बसला. हे सकट जाल्या उपरांत ताका देवान मूस उबारलो. ताच्या सिंहासनाच्या उजव्या बोगलेन बसचें भाग ताका फावो केलें.
कोट्या मनशांक कितें सक्कट ताका सोसूंक पडलें ह्या विशयान तुमी चिंतून पळया. पळय कितें सक्कट ताणें जुदासा ताव न्हू या फारिसेवा जावं न्हू शास्त्रे ताव ताच्याच लोकां तावन ताणें सोंसलें, ताका सोसूंक पडलें. देखून तुमी देव उणें करना तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसात. जावं बरो पॉलिटिकल क्रायसीस, राजकीय अडचण, इकॉनॉमिक क्रायसीस, अर्थीक अडचण, मानसीक क्रायसीस, मेंटल क्रायसीस, मानसीक अडचण, कुडीची पिडा, दैहीक अडचण या फिजिकल क्रायसीस, हे सक्कड आमकां एक आत्मीक क्रायसीस, स्पिरिच्युअल क्रायसीस हाडटात. त्या खातीर तुमी तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. हो बोवार्थ म्हजो केवल एका वर्सा ह्या जाग जावन जिवंक न्हय, म्हज्या अखेर स्वास पर्यंत शेवट पर्यंत हांवें बोवार्थ दवरूंक आसा. त्या खातीर गरजेचें आमकां हर एकल्यांक आमचें बोवार्थी जिवीत क्रिस्तांतय आमी आमकां सुरुता करूंक आसा. क्रिस्तांतय आमी रोंबोवंक आसा. रोमचें कशें म्हळ्यार ह्या देवाच्या उतराच्या आदाराचेर आमकांची लितुर्जी, इतली सुबीत लितुर्जी, हाज्या द्वारे आमी देवाच्या मोगान भरताव, देवाच्या कृपेन भरताव, देवाच्या आशिर्वादान भरताव, देवाच्या पवित्रत्म्यान भरताव. आनी आमचें कितें अस्कत काय आसा तो पयस करता, ताची जाणवाई, ताची पेकोड म्हणजे भलायकी तो आमकां दिता. तर तुमचें झूज तुमी अर्द्यार सोडचें न्हय. फातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वळटा पर्यंत झुजूंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. म्हणजे रक्त जावंचे तुमकां संदर्भ मेळ्ळो ना. त्या खातीर तुमी हें झुजोवंक जाय. ह्या झुजान जैतेवन जावंक जाय. ह्या झुजाचेर तुमी झुजाद्वारे तुमी भायर येवंक जाय आनी सर्वीस बरो तुमच्या सांगात आसतलो. आयच्या उद्गारांत आमी आयकलें, म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सुमी. म्हणजे आज आमी कोणाचो ताळो आयकता? सुमयेचो ताळो आयकता. हर एक आयताराची लितुर्जी, हर एका दिसा मिसाची बलिदानां आमी सर्वेस्पराचो ताळो आयकोंक येता. कशें सर्वेस्पर आमचे सगळे उलयता, ताच्या उतराद्वारे वाचपाद्वारे उलयता. तो ताकाच मोडून आमकां दिता, तो आमकां नवी करता. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. म्हजे बोकरे म्हज्या फाटल्यान येतात, म्हणजे म्हजो पाटलाव करतात. म्हज्या उतरांक ते कान दितात, म्हजे थंय ते रावतात, म्हाका ते विधेय जातात, म्हजो ते मोग करतात. त्या खातीर कशें एक जनवर धन्यसो मोग करता, बोकरे ताच्या गोडेचो मोग करता, तशेंच आमी बऱ्या गोवळ्या जेजूचो मोग करूंक जाय आनी त्या इश्टा सांगाता आमी जिवंक जाय. आमच्या कश्टांक कांता वेळार हो इश्ट आमकां जैतेवन करता. तशेंच आमकां आयचें वांजेल वाचोवंक मेळटा. आवसवर 12 वळो 9:50-3 लुका प्रमाणे. त्या वेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. पण आज सबार जाणांक एक डिस्टर्ब जावचें उतर जावन आसा हें, हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां. हॅव कम टू सेट फायर, उजो लावंक आयलां. कितें जेजू सांगूंक आशेता पळया. आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय, हो उजो पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशयेत. म्हणचे भाव भयणी तुमी चिंतचें उजो म्हळ्यार बायला देखीन आमी रान्नीन पळोवचो उजो या गॅसार पळोवचो उजो, तो उजो न्हय. उजो म्हणल्यार अर्थ कितें आनी कितें जाता. जेजू सांगता पळया, एक स्नान हांवें घेवचें आसा, तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. ताजे उपरांत जेजू सांगता, संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयलां म्हणून तुमी चिंतात वे. सबार फावटी जेजून सांगलें आसा, शांती तुमचे सगळे आसो, समाधान तुमकां, पीस बी विथ यू. त्या खातीर आज जेजू कितें लुकाच्या वांजेलांत आमकां सांगूंक आशेता, समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगता तुमचे मदें वेगळाचार घालूंक आयलां. कसलो तो वेगळाचार? ह्या फुडें एकाच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. कित्याक वांटे जातले? ते एक दोगांचेर दोग तेगांचेर आड रावतले. बापाय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धुव आवयचेर, माय सुनेचेर आनी सून मायचेर आड रावतली. कित्याक? कित्याक म्हळ्यार हांगा कितें सांगूंक जेजू आशेता गे म्हळ्यार पळया, देवाचें उतर उजो आहल्या बरी. बायबलांत आमी पळयता 23:29 जेरेमिया प्रवादी, माय वर्ड इज लायक फायर अँड लायक हॅमर. म्हणचें उतर उज्या सारकें, हातोड्या सारकें. जेरेमिया 23:20-9. तर तो उजो कितें करता? उज्याक 3 लक्षणां आसात. उजो उलपायता, एक. उजो नास करता, उजो पासारता
उजो उलपायता आनी नाश करता, उजो पासारता, उजो बदलावान हाडता. पण कुंभाराच्या हातांत थोडे भांगार दिया तुम्ही. भांगार म्हळ्यार भांगार अशेंच आमी कानान घाललें गळ्यात घाललें मेळना. खंयी त्या मायन्सांत हांव हाडटात ते तो कितें करता, ताका उज्यान तो उलपायता, पारकिता, नितळ करता, मस्त प्रोसेस आसा. निमाणें तें भांगार मेळटा. हांगा उजो कितें करता, उजो उलपायता, उजो नाश करता. आज उजो म्हळ्यार देवाचें उतर, हातोड्या सारकें, उज्या सारकें. ते हातोडे आमचे वयर पडटना, ह्या उजो आमकां उलपायतना आमच्या भितर असले अस्कतकाय, पातकां, पिडाशिडा, उणेपण कितें आसा तें सकट उलपायता, आमकां एक अनुभव दिता. आज एब्रेव बरयल्या पत्रांत आयकल्ल्या प्रमाणे साक्ष जावंक अनुभव दिता. तो अनुभव जो दिसता आमच्या आदल्या सैमाक, पातकी सैमाक, ओडण्याच्या सैमाक, आमच्या कामाचाराच्या सैमाक आमी मरता. एक नवें जिवीत जिवंक देव प्रेरण दिता. कितें करता, उजो उलपायता. देवाचें उतर म्हाका उलपायता आनी म्हजें तें अशें कितें उणेंपण आनी सकट नाका जाल्यार नाश करता. दुसरें, उजो कितें करता, बदलावण हाडटा, परिवर्तन हाडटा. देवाचें उतर म्हाका परिवर्तन दिता, म्हजें तें बदलावण हाडटा. आज देवाच्या उतराद्वारे पवित्र सभेच्या पयले तावन आज पर्यंत सुवार्ता परगट करतना आनी ह्या दिसांनी कॅरिस्मॅटीक रितीन सुवार्ता परगट करतना पवित्र आत्मो काम करता. उलपावचें पवित्र आत्म्यान, परिवर्तन हाडचें पवित्र आत्म्यान, आशिर्वादान भरचें पवित्र आत्म्यान, जेजूच्या आत्म्याच्या सक्तेन. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू सांगता हो वेगळाचार कसलो. हांगा एका कुटुंबान देवाक पातयेनात, थंय सुवार्ता मेळ्ळी एकल्याक, तो पातयेतना ताच्या कुटुंबान एकलो ताका आड रावता, तुवें तशें करूंक नजो. कित्याक ताचे ते अहंकार आसता, जावं पळय इग्नोरन्स आसता, अज्ञान आसता, हांगा हाचे कडेन सतत उजवाड आसता. थंय एक क्लॅश जाता. क्लॅश जातना बापूय पुता विरोध, पूत बापाय विरोध, माय सुने विरोध, सून माय विरोध, धूव आवय विरोध, आवय धुवे विरोध. कळ्ळें की तुमकां आतां कित्याक म्हळ्यार हांगा देवाचो अनुभव सतेस जावं पुरो. तुमी एका कुटुंबान तुमच्या आसलो पिवंडो आसा, तो रेतेरी गेलो, ताका देवाच्या उतराचो अनुभव जालो, देवाच्या उतरान ताका उलपायलें, तो परिवर्तन जालो आनी सकडांनी सांगोन धरलें, हो पयलें कितें जावन आसलो आमकां कळीत नांगी, हाजें जिवीत कितें आमकां कळीत नांगी. असलीं नाका जालीं उतरां उलोवचीं आसात पळया, थंय सुरू जाता. थंय ना थोडे फुडें कितें जाता, हांचे सांगत रावचें नाका, तो सेपरेट जाता. कारण कितें, देवाचें उतर ताका परिवर्तन हाडलें आनी परिवर्तन जायचें. सबार जाणां परिवर्तन जायनात, सबार जाणां पश्चाताप पावनात. आज हे एक वर्ते ताच्या भावार्थाचेर परिणाम पडटा. आमी पळयता हो उजो कितें करता, परिवर्तन हाडटा. एका व्यक्ती परिवर्तन हाडटा. परिवर्तन हाडूलो व्यक्ती वगेत बसना, तो कितें करता, पासारता. उजो रावले कडेन रावना, पासारता. उजो उलपायता, उजो परिवर्तन हाडटा, उजो पासारता. देवाचें उतर उलपायता, देवाचें उतर परिवर्तन हाडटा, देवाचें उतर आमच्या द्वारे दुसऱ्यांक दिवंक आमकां कृपा आदार मेळटा. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो, वेगळाचार देवाच्या उतराच्या सक्तेचो वेगळाचार. त्या खातीर आमी अनुभव सोडटना सांग पुरो, तुज्या कुटुंबांनी, तुज्या सान्यांनी, तुवें काम करच्या जाग्यांनी, तुज्या स्पिरगस कुटुंबांनी तुका थोडे फावटी वोल येतात. ते पळया हो कॅरिस्मॅटीक म्हणून, पळया हो चड मागणें करता म्हणून. जावं पुरो आमी सकाळ सांगता जिवंक आसा आनी थोड्या फावटी असलें सकट भोगूंक मेळटना आमी भियोवचें न्ही. आमी धैर्यान क्रिस्ताक साक्ष जायचें. तर मग भाव भयणीनो, एक घडीभर आमी मागया. आयची लितुर्जी आमी सकट आयताराच्या मिसाच्या बलिदानाक आमच्या बिरगस कुटुंबाक आमी वेचें आनी ह्या लितुर्जीद्वारे आमी आमची आशिर्वादां बेसांवाक स्विकार करची. सुमेच्या स्पिरितान भरचें. आमच्या त्या अस्कतकाय बंदपस बंदोड्यो तो पयस करतलो. आमकां ताच्या आशिर्वादान भरून भलायकेन तो सांबाळटलो. सर्वेस्पर बाबा, गणिका कुळधरा तुका अर्घ होगळापानी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा इस्वार्थ परगट करचे वखदां इस्वार्थ आयकुवचें तुज्या भाव भावडांचेर तुजें आशिर्वाद, तुजी बेसांव, तुजें पेकोवण देंवोन येवं दी. सुरंतरांतले बंदपसांतले बंदड्यांतले पिडेशिड्यांतले वायटांतले विघ्नांतले तूं तांकां निवार आनी तुज्या मोगान तूं तांकां अभिषेक कर. सर्वेस्पर आज इस्वार्थ आयकुवच्या म्हज्या भाव भयणींचेर आशिर्वाद घाल. तुज्या पवित्र आत्म्यान तूं तांकां भर. तांची कूड मोत अभिषेक कर. तुज्या रक्तान तूं तांकां धुवन नितळ कर. कश्टांत अनवरांत आंखांत आसलेल्यांचेर, स्वार्थे खातीर कश्ट दग्ध भोगतल्यांचेर
तुझे आशीर्वाद देवन येऊ दे. क्रिस्ती बावर्ती जावन स्वार्थांत पयस रावली, बावर्तांत पयस रावली, तुझ्या बोगांत पयस रावलेल्यांक परत तूं फाटी हाड. आजच्या दिसा या भुरग्यांचेर तुझे आशीर्वाद देवन येऊ दी. तांचे ग्राणे तूं आयक. कुडीची मतीची भलायकी तूं तांकां फावो कर. सरणकरांतले बनपसांतले बंदड्यांतले पेडेशेड्यांतले वायटांतले विघ्नांतले तूं तांकां निवार. जेजू तुजी सरकेची सकत तांचे वयर देवन येऊ दी. तुज्या अमोलीक रगत रक्त कणांनी शिरांनी हाडांनी सदांनी देवन येऊ दी. जेजूच्या नांवान तुमकां जैत, जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. जेजूच्या नांवान तुमची तेसावां बेसावांनी बदलून दिता. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Heal them, Lord. Bless them, Lord. Deliver them, Lord. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागता. सैर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. बाबू फ्रँकलिन सोजू शिवमोगात येसीस. मगाची भाव भयणीनो ही सुवार्ता जाता तितल्या लोकांक तुमी मुखार करा आनी अशेंय तांकां आयताराच्या लितुर्जीक तयार करूंक तांकां उपकारा पडटली.